दांडेवाडो हायवेच्या कामाक लागून थळाव्या लोकांच्या पुर्वजांच्या मालमत्तेक लुकसाण जावपाक लागला म्हण आपाचो आमदार क्रूज सिल्वान थळाव्यांबरोबर PWD अधिकाऱ्यांक जाप विचारली। प्रकल्पाच्या मार्गा संदर्भात स्पष्टीकरण दिवपा खातीर आनी थंयच्या थळाव्यांचेर जावपी आवाज प्रदूषण तशेंच पुर्वजांच्या मालमत्तेचे लुकसाण हे प्रश्न सोडोवपा खातीर थळाव्यांबरोबर अधिकारी आनी PWD मंत्री हांचे कडेन संयुक्त बसका जाले बगर खंयचेच काम चालू उरचे न्हय म्हण आमदार सिल्वान सांगला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। हो इश्यू आहा तो तुमकां जाणा जायते फावट हायलायट केला, मोर दॅन 20 years जाले। सो आतां सायडनली मशिनरी आनी पायलिंग कितें सॉयल टेस्टिंग स्टार्ट केलें। 2-3 दीस जाले तो चड वायब्रेशन आतां घरा भितर हें कांय लँड एक्विजिशना ना, लँड एक्विजिशना भायर आयलें सो तेंकां क्रॅक येवपाक लागले। सो असले सायडीन आनी कितें जायतें आहाय, फाल्यां आनी मशिनरी येतली, फूल स्विंग काम चलतलें, तेच्या फाटल्यान आनी जायत डॅमेज जातली। सो आमी लास्ट टायम ते PWD मिनिस्टरा लागीं, हायवे इंजिनियरा लागीं ऑलमोस्ट 8 months जाले आमी रिक्वेस्ट करता आमकां प्रेजेंटेशन दी, हायवे अलायनमेंट खंयच्यान आहा, खंय फूल वयता काय सकयल खंय ड्रॉप जाता कितें सगळें, पूण आयज पासून तांकां प्रेजेंटेशन दिनाय। सो ताका लागून आमी रिक्वेस्ट केल्लें आमकां पयलें सगळे डिपार्टमेंट कोण कन्सर्न आहाय तांकां घे, कॉन्फिडन्सान घे, पंचायता जावं आमचे MLA जावं आनी कोण CMA डिपार्टमेंट PWD सगळ्यांक घे, एक कॉमन मिटींग आयज पासून एक दीस जायना आमी डिमांड करीताय, सेपरेट मिटींग जाता आनी एक भाशेन उलयतालो। आमकां इतले एश्युरन्सूय दिले ते अलायनमेंट चेंजूय कोताय म्हूण, पूण तेंय जालें ना। आमकां जी कोमदादी लेटर पासून मागलेली NOC दिली, कोमदादी लेटर पासून ऑन दिल्ली, पूण तेजें कांय एक्शन जालें, फकत उलयलें। सो आमकां एक जॉयंट मिटींग मागिल्लें हे अलायनमेंटाचें आनी काम कितें कोन्न करतले आनी आमची कितें प्रॉब्लम आहा आमकां दाखोवपाक जाय, ते डिपार्टमेंट आमकां हाडपाक जाय, तेजें आमकां सोल्युशन जाय। तेंचे ग्रेवन्सीस जाय, कोण दांड्या लोकांची आहाय तेंय लोकांनी सगळ्यांनी आयकोन घेवपाक जाय। लोकांक आतां सद्या हे सायडीन हायवे नाका, ही काय दुसऱ्या सायडीन शेतांतल्या जाय डिमांड आहा पयलो सावन 3 अलायनमेंट केल्ली, पयले ते सायड दुसरे सायडीन अलायनमेंटाचे वन अलायनमेंटाचे थिंगा डिमार्केट कोण पासून फातर बिल्डर घातले, तो तिना लोकां कितें दिसलो थोडे मार्क केलो म्हणटा तिथे तिना पायप आसात, पूण तो प्रोसेस मागीर खंय बंद उडयलो आनी ओरिजिनल कितें एक्वायर केलो ते सायडीन वयलो। सो बायपास जाय म्हणटात, बायपास कोण ओपोज करना, पूण कितें ही थोडोसो 1-2 किलोमिटर कितें किलो आहा ते तिना डायवर्ट करप, कित्याक ऑल्टरनेटीव आहा न्हू, प्लेस आहलोली। सो इतली वर्सां ऑलमोस्ट 20 वर्सां डिमांड करतालो तें आयकलो ना, तरी आसा आतां लँड एक्वायर केली तेय जमीन वताय प्लस सायडीन घरां ती म्हणून असो उडोवपाची। तो आतां सद्या कितें सांगलां काम स्टॉप सद्या आमी काम बंद दवरलो हा, आमकां पयलें मिटींग घे, सगळे जॉयंट मिटींग घे, कितें आमी ग्रेवन्स सांगतले कितें सोल्युशन ते